थोडे कुशिल्ले आपोल टोपलेत आशिल्ल्या सगळ्या आपोलाक कुसयता अशें म्हणत येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन टॅक्सी ॲपा आड जे आसा तांकां टार्गेट केला. तशेंच राज्यांत टॅक्सी ॲप गरजेचो आसा आनी सरकार तो चालीक लायतलो अशें गुदिनोन स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 खाला लोकां कडेन संवाद सादतना सांगलें. पळयात. मजगतीं गोंयांत चालू आशिल्ले अपघात आनी अपघाती मरणां विशीं ताणें हुस्को उक्तायलो. सुदारीत मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी जाली तरी येरादारी निर्बंधांचें उल्लंघन चालूच आसा अशें तांणी सांगलें. टॅक्सी ॲप सुरू करतले. राज्यांत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकार वेगवेगळ्यो कार्यावळी चालीक लायता. पर्यटकांक कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर नवे येवजणे आंखतले. पर्यटन विस्तार करतना संचारण वेवस्थाय योग्य आसूंक जाय. देखूनच राज्यांत खंयचेय परिस्थितींत बेगीनूच टॅक्सी खातीर मोबायल ॲप सुरू जातलो. ते खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी बरी जोडणी तिगून उरतली अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. आता खेडे गांवांनी एकदां बस आमी व्हरपाक प्रयत्न करता. कदंबा तरी खूब प्रयत्न करता म्हणून कदंबा आयली. दॅट्स वाय KTC कॉर्पोरेशन वॉज फाउंड टू सर्व रुरल एरियाज. ते करतना एक कडेन आमचे गोडी पावना आसतले तेन्ना कितें करपाचें, टॅक्सी आमी करचे म्हूण केला. आनी नवीन एक यंग ट्रान्सपोर्ट एंटरप्रेनर ही स्कीम हांवें लॉन्च करपाचो आसा जाता तितले बेगीन. हे स्कीम म्हणल्यार कितें, गोवा मायल्स जे आसा एक पैसा ना घेता जे तरुण आमचे भुरगे आसा हे वेवसायान ट्रान्सपोर्ट टॅक्सी बिजनसान येवपाक सोदता तांकां आमी स्कीम लॉन्च करता. तेंचे माध्यमांतसून एक पैसो ना घालता तेंचे मार्जन मनी गोवा मायल्स ही ॲप बेस्ड टॅक्सी घालतली आनी वेवस्थीतपणे ते टॅक्सी ते चलयतले. आनी ही टॅक्सी चलयता तेन्ना म्हाका दिसता आमचे जे अनएम्प्लॉयड आसता सारके खेड्यांनी एकूय गाडी थिंगा ना. कोण हॉस्पिटलान रातचो व्हरपा जाय, कोण दुयेंत पडटा, कितें एक अपघात जाता, एक गाडी ना थिंगा सुद्दां आमी सोदून काडटले विलेज वायज एटलिस्ट एक गाडी ते विलेजीन एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ॲप बेस्ड टॅक्सी आसचे म्हूण. अशें कितें जातलें जे कदंबा पावताच पूण कदंबा ना पावता अपघात जाता तेन्ना तूं बस घेवन वचपाक शकना, एक गाडी तरी जाय. सो एक टायमा एक भाशेन ट्रान्सपोर्टूय जालो विलेजीन आनी एक भाशेन टॅक्सी एवेलेबल जाली प्रवास करपा खातीर. आनी म्हाका दिसता आमी तरी ॲप बेस्ड टॅक्सी बरे भाशेन गोंयकार जितले आमकां टुरिस्ट येता ते प्रमाणे गोंयकार आहा ते प्रमाणे केल्यार ऑटोमॅटीक लो कॉस्ट जातले. आनी आज ज्यो इतल्यो गाडयो रस्त्यार येता, लोक गाडयो घेवन येता, शेअर टॅक्सी बेजीस दुसऱ्या स्टेटीन करता ते भाशेन तरी ॲप बेजाचेर केले जाल्यार सोयपणे बरें कम्फर्टेबल ट्रॅव्हल जातले. बसीन सुद्दां ना वयता थोडे कडेन थोड्या सॅक्टरान. आतां बदल येता तेन्ना मातशे त्रास पडटा, कुस्तार जाता आनी एडॉप्टूच आमी करपाक सोदना. हें तुमी लोकांक पटोवन दिवपा जाय म्हणून ॲप बेस्ड टॅक्सी आसपाची गरज आसा. फुडल्या 4 वर्सांत गोंय कोयर मुक्त करून कोयराचो प्रस्न तडीक लायतलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिलां. तशेंच पंचायती लेगीत ह्या संदर्भांत कोयराचो प्रस्न सुटावो करपाक यत्न करतातच पूण गोंयकारांनी गोंय नितळ दवरपाक स्वता कडल्यान सुरवात करपाक जाय अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन उलो मारला. क्लीन एंड ग्रीन गोवा आमी म्हणटा हें करतले जाल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट सारकी जावपा जाय. आनी गार्बेज मॅनेजमेंट तरी सारकें जातले जाल्यार तुमी सगळ्यांनी काळजी घेवपा जाय. तुमच्या वॉर्डांनी तुमी काळजी घेवपा जाय. म्हाका एक सांगा, पंचायत एरियान एक पंच तरी आपले वॉर्ड क्लीन दवरपाक प्रयत्न केली, एक कावन्सिलर आपलो वॉर्ड क्लीन दवरपाक तरी प्रयत्न केली जाल्यार केन्ना आमकां सुजतात आनी लोक उडोवपाची हो प्रसंग आमकां भोगपा पडटलो. जे पिशवेन घालून हांवें पयला एज्युकेटेड लोक सुद्दां उडयता. आतां सुद्दां हांव हे मिटींग येता आसतना मुद्दम सांगता म्हाका दूख लागलें. एक एज्युकेटेड पर्सन इन द कार कितें खाल्ला आनी ग्लास उगडून रस्त्यार उडयले, एक प्लास्टीक पिशवी ओडली. आय सेड इफ एज्युकेटेड पीपल डू दीस कितें उरला. हो बदल हाडपा जाय. आनी आतां हांवूय आनी कायदो हाडपाक सोदता आनी स्ट्रिक्ट करपा की लोक हे कायदे मोडटा, दुसऱ्यांच्या दारान गार्बेज उडयता, सुजतात उडयता, हेजेर कायदो आमी बदलपा जाय. म्हाजें मन ते सायडीन चल्लेलें आसा. कित्याक SBMा खाला आमी चड आनी चड काम करीत आसा. हेजो कांय फळ मेळपा ना, गोंयकारां आमचें निवड गोंय मेळपा ना. हें चिंतपाची गरज आसा. आनी ते दृश्टीन हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां आमची फेज 2 ODF आसले म्हणजे टॉयलेट बांदपाची ती काबार जावन आतां फेज 2 SBMाची येयल्ली आसा. लिक्वीड वेस्ट मॅनेजमेंट, सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हें सगळें मॅनेज करपाचें. आनी हे दृश्टीन
21-22 आमी 23 पंचायत तांकां दिले आनी 22-23 34 पंचायत अंडर फेज 2 SBM आमी कंप्लीट केले. आतां 134 पंचायत जे उरला 23-24 आमी कंप्लीट करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.